मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजून 3 वर्सां आपल्या बापायन दिल्लो वावर संवसारांत वावर केलो आनी वावर कोताना जेजून खूब खूब मिलाकरी केलो. ही सगळी खबर आमकां मातेव, लूक, जुआंव आनी सगळे इवांजेलिस्ट दितात. जुआंव फकत 7 मिलाग्रांची खबर सांगता आनी आज आमी दुसरी मिलाग्राची खबर आयकल्या. जुआंवाक ही मिलाग्र फकत मिलाग्री न्हय, फकत एक खुना. The miracles was a sign of God's presence in Jesus. जेजू फकत मनीस न्हू, तो देवाचो पूत आसलो म्हणून जुआंव आमकां ही मिलाग्री वरवीं आमकां सांगता. आनी आज मिलाग्री एक खास, एक अधिकारी आपल्या पुता खातीर जेजूशी येता आनी मागणें करता. म्हजो पूत मरणाचे तोरणीन आसा, म्हज्या घरा ये, ताका बरो कर. पूण जेजू ताका बरो करचे आदीं ताचो भावार्थ तपासता. जेजू फर्स्ट टेस्ट हिज फेथ आनी ताचो भावार्थ पळोवन जेजू ताच्या पुताक बरो करता. बाब भयणीनो, जेजून खूब मिलाग्री केलो, पूण मिलाग केल्या आदीं जेजून त्या मनशाचो भावार्थ पळयलो. तो मनीस भावार्थान आयला तेन्ना जेजून तांकां बरें केलें. जायते फावटी आमी देवाशी येता, आमच्यो खूब गरजो आसात, जायत खास गरजो, समाजीक, कुटुंबीक वेगवेगळ्यो गरजो आसात. आनी जे गरजो आमी देवाच्या हातान घालता, पूण जेजू ही गरज आमच्या दिवच्या आदीं आमचो भावार्थ तपासता. फर्स्ट टेस्ट फेथ. ज्यो गरजो आमकां जाय, खरें जाय आमकां, ते हेल्पफूल टू आवर सल्वेशन, तेन्ना त्यो आमकां दितात. पूण जायते फावटी आमी निराश जाता, कित्याक आमचें मागणें जेजू आयकना. जेजू म्हणटा, निराश जायनाकात, कित्याक हांव सदांच तुमचे बरोबर आसा, सदांच तुमकां तुमचे गरजो पावयतलो. तो खास भावार्थ जेजू आमकां दिवंक आज आमी खास मिसा पेटयेंत देवा लागीं मागुया.